वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बसला हांगा चहा पिवपाक पळय. हाय म्हण. हाय. हां थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें गाडी शिकोवंक वयता आयच्यान. आज फर्स्ट डे. हॅपी ना हांव. सॅडा भंय दिसता. कांयच माती गोबर खबर ना म्हाका गाडीचे. खरंच हां A to Z कांयच खबर ना म्हाका. ढ आहा हितून. आतां पळया कशें कितें तें. सो 8 आमकां आपयला म्हणजे आमच्या कॉलेजच्या भायर ती रावतली. कितले दीस कोर्स तो? 20 डेज कोर्स खंय. मागीर पळोवया 20 डेज लागता काय वन मंथ लागता म्हाका पळोवया. कांय खबर ना म्हाका A to Z कांयच कळना. खंय कितें करपाचें खंय कितें कांयच खबर ना म्हाका. काल हांव पळयतालें मातशें व्हिडिओ तकले वयल्यान गेले म्हाजे. कांयच ना कांयच कळोंक ना. पळोवया कशें कितें तें. ओके सकाळी 8 नंबर एक्चुली सकाळचे सांजचे अशें आहा तेंचे. हांवें म्हणटा सकाळचेच घे सांजच्यान जायना तें. तूं गेला स्कुलान पळोवया. शिव बसला ब्रेकफास्ट करपाक. हांवें म्हणटा हांव मागीर करता येवन ब्रेकफास्ट करता. इतलें बिन जायना म्हाका च्या बी पिवपाक. येवन करया. आई थंय आसा. आई गुड मॉर्निंग मम्मा म्हणटा आपूण तोंड बी कांय धुवना खंय. आजू तूं हाय म्हण तेंच्यान. ही पळय हाय खंय. सातता उठला ती ताका लागून. सो 8:05 आसतना ती भायर येतली. ना सांगलें तुमकां हांव शिकोवंक वयतलें म्हणून. ती मातशी नासलेली कोण गाडी शिकोवपाक येतली पळय ती बी नासलेली. सो ताका लागून तें आमचें मातशें उरलेलें. सो जस्ट एक्चुली हांवें चिंतलेलें की 1 तारखेच्यान सांगया म्हणून म्हणजे गाडी शिकोवपाक. ती येवपाचें आयच्यान स्टार्ट करया असं म्हटलें. शिकोवन दवरतलें हांव. गाडी मारचें ना हांव. शिकोवन दवरतलें. मागीर रितीका म्हटलें आयज हांव गाडी शिकोवंक वयता. आपूण येता खंय. आपूण स्कुला वचना आपूण येता खंय फाटल्यान बसता खंय. हांवें म्हटलें राव रे 2 दीस मातशें करून न्ही हांव शिकता म्हटलें मागीर तूं यो रितीका. चला भंय दिसता म्हाका. ताका म्हटलेलें हांवें लास्टाक आपूण आतां वचना म्हणून गाडी शिकपाक. कांयच कळना ताका लागून. कांयच खबर ना म्हाका खंय कितें कितें कांयच कळना. भंय खंय दिसता म्हाका ताका लागून. पळोवया वयता आयज सांगता मागीर तुमकां एक्सपिरियन्स. सो रावला आमी हांगासर. येवंक ना अजून ती. कितल्या येता म्हणलें तेणें. तो पळय तुका आतां कितल्या 8 रावला आमी. फर्स्ट डे न्ही आमचे मातशें बेगीन येवंक जाय. म्हणजे बेगीन रावली हांगा मातशें. सांगतलें तुका कसं आवडलें? कसं आवडलें? फर्स्ट डे कितें जालें सांगूंक शकना. वयता कितें कार्ड दिला डेली आयज ताणें फक्त म्हाका हें केलें शिकयलें स्टरिंग बी आनी म्हणजे गाडी ऑन स्टार्ट ऑन कशें करपाचें. मागीर हें सायड दाखयता पळय सायड लायट बी ते आयज शिकयलें. बाकी ती सगळी कंट्रोल करताली. ब्रेक बी सगळें ती करताली. फक्त म्हाका आयज हें शिकयलां की म्हणटा ताका स्टरिंग कांयच खबर ना. पयलीं आनी तुमकां सांगलां न्ही हांवें माती गोबर म्हाका कांयच खबर ना. पळोवया आतां. आनी कोण ती शिकयता पळय गाडी ती आमकां पयलीं पासून वळखता. तें एक बरें आहा. तापना ती वळखता न्ही ताका लागून. या चल थोडें मातशें बारीक सामान घेवन वचलेलें की याच. जस्ट पावलें हांव घरा. थंयच्यान हांव गेल्लें हांगा मार्केटान चिकन हाडपाक गेल्लें. खूब दीस नुस्तें खाता न्ही. नुस्तें खावंक वाज येयलो म्हटल्यार चिकन हाडया. जस्ट चिकन हाडूं आनी बारीक सामान बी हाडलें. आनी आतां होळी येयला न्ही. टी शर्ट हाडला होळी टी शर्ट. एक फ्रेंड आहा शिवाचो फ्रेंड तो सेल करता. म्हणजे स्टेशनरी आसा. डिवंटा यूज एंड थ्रो न्ही तें. पळोवंक जाय हांव धुवन दवरतलें. बरें क्लीन जालें धुवन नेक्स्ट डे यूज करतलें. बरें आहा हें रितिकाक आनी आमकां दोगांकूय.
आता असलेच न्ही आनी एमेझॉनानूय खूब मेळटा ऑनलायन पयला हांवें ऑनलायन कितले पडले आमकां एक टी शर्टाक 200 रुपया कितें पडले बरें आहा हय असलें केन्ना मीस करूंक ना सो दिस टायम म्हटलें हाड घे म्हटलें सो बरें आहा आतां खूब जाणां हें असलेंच व्हरता होळी खातीर ओके तो आतां बसला च्या पिवपाक भूक लागला आयज कितें आसा ब्रेड आनी चण्याचो रोस काल न्ही चण्याचो रोस केल्लो सो हांकां ब्रेड आनी ऑमलेट दिल्ले तुका ब्रेड आनी जाम दिले तो म्हणटालो आपल्याक ब्रेड बटर जाम लावन दी म्हण टिफिनाक ताका ते दिले आनी म्हाका म्हटलें ऑमलेट नाका चण्याचो रोस आहा बरें ते बेस्ट आयज न्ही चिकन रेसिपी बी हांव कांय शेअर करचें ना कित्याक आयज न्ही मम्मी हें करतलें चिकन ग्रीन पुलाव आं येता चिकन ग्रीन पुलाव मम्मी म्हणटा हय खावशें आला म्हाका चिकन पुलाव सो ते ऑलरेडी हांवें रेसिपी शेअर केला चिकन ग्रीन पुलाव हांव लिंक दिता तुमकां ओके तेन्ना हांव हिंदी उलयतालें आं ओके लिंक दिता तुमकां तुमी चॅक करा ओके ऑलरेडी शेअर केला हांवें आनी परत शेअर करचें ना ओके मागीर तुमकां हांव न्ही आयज स्वीट डेजर्ट शेअर करतलें 5K जाला म्हणून न्ही आयज एक स्वीट रेसिपी हांव तुमकां शेअर करतलें ओके सो चाय पिता दाखयता तुमकां चण्याचो रोस बरें जाला सो ब्रेड चण्याचो रोस आनी चाव ओके चाय पिता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा ओके आनी शिव पळय हांगा बसला कितें पळय सोंपात ना हेजे मोबायल आतां आतां IPL येवपाचें न्ही हय न्ही आं मागीर आनी खंयचें उरला इंडियन IPL मॅन ओके चला हांव च्या पिता जालें म्हाजें ब्रेकफास्ट ओके आतां घरची बारीक बारीक कामां आसा तें करूंक घेता चिकन म्हाका क्लीन करूंक जाय ओके सगळें करूंक येता सगळें कामां करून शावर बीन घेवन येता आनी डायरेक्ट तुमकां मगे मेळटा आनी तुमकां कितें शेअर करतलें झाडू मारपाचें पुसपाचें सदांच तेंच आसता ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला सकाळचें म्हणजे रुटीन ओके तो घरची कामां करता ओके डायरेक्ट मागीर तुमकां मेळटा ओके बाय तो जस्ट कामां जाली म्हाजी न्हांवून बी शावर घेवन आयलें देवाचें पुजा केलें आयज म्हटलें मम्मी हांव करता ओके जायत ना सकाळचें कामां न्ही बारीक बारीक कर हें कर आनी शिव म्हणटालो मेड दवर म्हणून जाय जाल्यार पयलीं म्हणटालो तो तेन्ना व्लॉगिंग करच्या पयलीं शिव म्हणटालो मेड आसलें दवर म्हणून म्हाका न्ही तें मेड तेंच्यांनी कामां बी केलें म्हाका आवडना आनी म्हाका कितें 10 किंवा 10:30 भितर सगळें कामां जावंक जाय झाडू मारपाचें पुसपाचें क्लिनींग बिनींग आनी तेंचें तुमकां खबर आहा तेंचें टायमींग आसता तांकां जाय तेन्ना तेमी येता आनी फास्ट काम आसता तेंचें हे का न्ही जशें आमकां जाय पळय तांकां तेमी करची ना सो आनी म्हाका न्ही घरचीं कामां करपाक खूब आवडटा आनी मेन म्हणजे न्ही तुजें मातशें मुवमेंट जाता आतां पळय म्हाका आतां अस्थमाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे एलर्जी आहा धुळ्याचे सो शिवातान म्हाका 15,000 दिवन तें मशीन हाडलें हय का न्ही सो तें मशिनान म्हाका न्ही इजी जाता मारपाक आनी पुसपाचें काम व्हडलेंशें कांय काम वचना आनी हांव हावज वायफ न्ही अशें काय जॉबा बी काय वचना इफ जॉबा बी वयता जाल्यार एक वेगळी गजाल आनी म्हाका घरचीं कामां करपाक खूब आवडटा सांगू तुका एक मुवमेंट जाता एक एक्सरसायज जाता सांगू तुमकां घरचीं कामां केल्यार न्ही एक एक्सरसायज जाता ओके मातशें मुवमेंट बी जाता न्ही बॉडी बी नाजाल्यार कितें जातलें पयलीं मोटें जालां हांव शिव म्हाका म्हणटा मोटें जालां काय हांव आनी मोटें जातलें बसून बसून सो म्हाका घरचीं कामां करपाक खूब आवडटा आनी जाता मागीर जाता अशें कितें की हांव इतलें बिजी उरता अशें ना सकाळचें बेगिना उठटाच झाडू मारलें पुसलें आनी कुकींग मम्मी थोडें हेल्प करता म्हाका अशें ना की सगळें हांवच करता आमी दोगांय मेळून काम करता मम्मी आनी हांव मम्मी बसना तुमकां सांगू हांव तुमी म्हणटा जाल्यार मम्मी कडसून काम बी करूं येता ना तिका जाय ती करता आनी ती बसून तिका संवय ना ती म्हणटा आतां बसून रावलें न्ही फाल्यां म्हाका प्रॉब्लेम जातलो सो जितलें मुवमेंट येता तितलें बरें सो जालें सगळें कामां झाडू बिडू मारून पुसून बिसून देवाचें पुजा करून आयलें ओके सो मम्मी तसो पुलाव करता मागीर दाखयता तुमकां वास बरो सुटला कराडे ओके ग्रीन पुलावाचो वास सांगू तुमकां इतलो बरो सुटला म्हटलें चिकनाक हांवें मसाला लावन दवरला जस्ट सेम मसाला जे हांव घरा करता पळय ते मसाला लावन दवरला फ्राय करतलें मागीर आनी पुलाव इतलेंच आयज कांय ना ओके सो म्हाका आनी तुमकां एक रिक्वेस्ट करूं जातलें जेन्ना मागीर आमचे बड्डे बीन येता फॉर एग्जाम्पल म्हाजें आसूं शिवाचें आसूं आईचें आसूं रितिकाचें आसूं तुमी न्ही भरभरून आमकां विश करतात ब्लेसींग दितात है का न्ही सो एक शिवातान एक बरें प्लॅन केला की सांगू हां हें सगळं खबर ना ही शिवाचे तकले कशें येता म्हाका कांयच खबर ना म्हाजे तकले कांयच येना तो शिवान एक आयडिया सांगला म्हाका सो तुमकां आयज हांव शेअर करता जेन्ना तुमी म्हाका आतां आयच्यात हो व्हिडिओ जेन्ना हो व्हिडिओ तुमकां पावतलो पळय तुमी म्हाका कमेंट करतले तुमी म्हाका कमेंट करतले न्ही सकयल तुमचे बर्थ डेट म्हाका दिया ओके डे आनी मंथ तुमी दिया आनी तुमचें नांव दिया ओके थोड्यांचें नांव आसता थंयसर
थोड्यांचे नांवां नासता अशी कितें तरी नांवां बी आसता पेट नेम कशे ओके तुमचें नांव आनी तुमचें बर्थ डेट म्हाका शेअर करा प्लीज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ओके तुम्ही माझी फॅमिली आसा ओके हांव सांगता तुम्ही आयकात ओके प्लीज तुम्ही शेअर करात सो एक बरेशे हांव चार्ट करतले जानेवारी कोणाचो बड्डे आहा फेब्रुवारी कोणाचो बड्डे आहा अशें बरोवन दवरतले आनी ज्या दिसा तुमचो बड्डे आहा पळय त्या दिसा हांव नांव घेतलें आनी तुमकां विश करतलें ओके सो म्हाजे व्हिडिओ न्ही नेक्स्ट दीस वचना कित्याक 2 दीस सोडून व्हिडिओ म्हजे वयता कित्याक एडिटींग मातशें टायम लागता न्ही सो ताका लागून हांव सॉरी म्हणटा पण तुमचे हांव बड्डे हांव नांव कॉल आउट करतलें आनी तुमचे विश करता तुमकां हांव ओके प्लीज ओके प्लीज तुमचे एक मागता हांव कितें तरी मागता हांव प्लीज म्हाका तुमी दियात ओके तुमचो एक बड्डे डेट मंथ आनी डेट आनी तुमचें नांव प्लीज म्हाका तुमी शेअर करात ओके तुमकां विश करतलें ओके हो शिवाचो आयडिया आसा कशें आसा म्हाका प्लीज सांगा कित्याक खबर तुमी आमकां इतलें बरोबरून ब्लेसिंग दितात विश करतात सो तुमकां बी आमी कितें विश करूंक जाय न्ही तुमचे बड्डे दिसा बी की आमकां खबर ना न्ही तुमचे बड्डे केन्ना आहा तें सो प्लीज तुमी आमकां कमेंट करा ओके त्या दिसा तुमकां आमी विश करतले ओके सो चला किचनान या दाखयता तुमकां बिरयानी पुलाव आनी फ्राय रोखडे आसता ते पुलाव आनी पुलाव न्ही म्हजो डॅडी खूब आवडटाले आनी आमचे पयलीं धाकटे आसतना न्ही संडे आमगेर पुलाव आसताले बिरयानी आमी करनाले म्हणजे मम्मी बिरयानी बीन करूंक कळना आनी तो व्हडलो प्रोसेस आमगे संडे न्ही पुलाव आसतालोच सो आतां मातशें कमी जाला सो आयज म्हाका आनी खावंक खंय दिसलें म्हणून म्हटलें आयज कर सो कमी तिखट केला रितुका लागून ओके दाखयता तुमकां चला किचनान या ओके चला दाखयता तुमकां सो जस्ट नाव न्ही आतां हांवें चिकन फ्राय केला थोडो दवरला हांवें मसाला लावून रातचे फ्राय करतले आनी हांगा आसा पुलाव चिकन पुलाव हे पळय तो हांव उदीक सुटलें ओके लिंक शेअर करता तुमकां हांव तुमी ट्राय करा चिकन पुलाव आनी शिव येयला जेवपाक खूब जाणां म्हणटा लव स्टोरी शेअर कर खंय वयता ते डबो घेवन हांगा यो मातसो खूब जाणां म्हणटा लव स्टोरी शेअर कर खंय करया तुमकां केन्ना ना म्हटलं हांवें लव स्टोरी आसले 18 वर्साची 18 आमकां न्ही टुगेदरनेस 18 इयर्स जुनान 18 वर्स आमी टुगेदर आसा 18 वर्स कशें टिकून रावले देवा खबर हय 17 इयर्स सो तुमकां हांव शेअर करता ना म्हणना हांव शेअर करतलें तेजे पयलीं तुमकां हांव आल्बम दाखयतलें हय न्ही पयलीं आमी एक दीस आल्बम दाखोवया लग्नाचे आल्बम चड हें जाला सगळें डॉट पडला बरें दिसना रिसेप्शनाचे तुमकां आल्बम दाखयता हांव ओके आनी वेडिंगचे दाखयता हांव कित्याक तें मातशें पळोवपाक इतलें बरें ना तें तरी पूण दाखयतलें हांव तुमकां सो हेजे शिवाचे पेरंट्स तुमकां दाखयता हांव ओके आनी रिसेप्शनाचे फोटो बरो आहा सिंपल तुमी आमचे वेडिंग सपोज पयलें न्ही विचारपाचें नाका इतलें सिंपल केलां आमी सो जालेंच तें अचानक जालें गडबडीन जालें सो आमकां तें बेगिना करपाचें आसलेलें सांगता तुमकां मागीर हांव देवळां वचून म्हापसा साईबाबा एक देवूळ आसा थंय वचून मंडप कांय ना देवळा फुड्यान 7 फेरे घेतला आमी मागीर आमी 4-5 दिसांनी मागीर आमी रिसेप्शन दवरलें खंय दवरला रिसेप्शन तुमकां मागीर सांगता दाखय तुका पयलीं आल्बम दाखयतलें हांव मागीर आमचें लक्ष सांगतलें ओके वाट पळया मातशें लोक सगळ्या वाट पळयता आतां एक कमेंट केला वेडिंग खूब सिंपल आसा काय बॅड कमेंट बी केना खूब सिंपल आसा अशें दिसता की 1990चे त्या टायमारचे वेडिंग म्हणजे देवळा वचून केल्ले आमी कोण येवन आसलेले तेजे पेरंट्स म्हाजे पेरंट्स इतलेच आनी आमचे सायड रिलेटिव्स कोण आसलेले तेंचे सायड रिलेटिव्स कोण आसलेले आमचे नेबर्स बी येयल्ले कळ्ळें तुमकां आमी आपयले आमी सगळ्या लग्नाक पण कोण येवून आसलेले आमचे नेबर येवन कोण मामा कोण मामी तुमी पयले शॉक जातले हेजो मामा कोण जालो ते बाबा कोण येवना न्ही आमी आपयल्ले लग्नाक आमच्या लग्नाक कोण येवन आसले केन्ना लव मॅरेज न्ही कोण येवन आसलेले अगेन्स्ट न्ही ताका लागून सो जालें मेन कितें तेजे पेरंट्स आसलेले आमचे पेरंट्स आसलेले पुरो न्ही इफ सोयरे सपोज टायमार पावना जाल्यार लोक तरी पावतात हय का न्ही शेजारी नेबर्स बी आसता पळय ते टायमार पावतात येतलें तुमकां ओके हेज्या पयलीं हांव तुमकां म्हणजे आल्बम दाखयतलें ओके रितू आयलो आनी जेवंक बसला रितू सगळें हाय म्हण बरें हा पुलाव खा ओके तो आमी जेवन घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां कितें जाय तुका जस्ट न्ही आतां हो आयलो फिल्टर एक्वागार्डाचो आमचो फिल्टर न्ही कोणा खबर मदींच न्ही रेड लायट दाखयताले हांगासर हे पळय हांगासर न्ही रेड लायट दाखयताले आनी आमकां खबरूच ना ते रेड लायट कित्याक दाखयता काय म्हणून
एक दीस शिव सकल आसतलो पार्किंग कडेन तेन्ना तो फिल्टराचो तांचो कोण मनीस सकल रावलेलो म्हणजे कोणाच्या घरा येयल्लो हें करपाक तेन्ना ताका बेश्टे वयर आपयलें यो पळय आमचे भशेन पळय म्हणून तो पावलो ऑलमोस्ट ते कितें घेवपाक पावलो तो रिप्लेस रिफील जे भितरले आहा पळय ते रिप्लेस करूंक जाय खंय ते रेड लायट पेट्टा न्ही ते वॉर्निंग सायन खंय ते आनी थोड्या दिसांनी उदीक बंद जातलें म्हणून सो हय सॅटर्डे येयल्लो तो काल मंडे येता म्हटलो काल येवंक ना आयज येयलो सो ते तेणें रिप्लेस केलें भितरले कितें आहा तें ओके ते एक काम जालें ओके चला आयज एक तुमकां बरेशे स्वीट रेसिपी शेअर करता वच रे मदीं 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 येता का मी हड्डी चल ओके तो 5K जाला म्हणून एक थोडे बारीकशे एक सेलिब्रेशन आमचे गिरायक ओके एक स्वीट रेसिपी शेअर करता तुमकां आनी हें न्ही हांवें खाल्लेलें दुबय जायदाचे बड्डे दिसाक न्ही ते बड्डे आसलेले पळय हॉटेलान तशें थंय स्वीट डेजर्ट आसलेलें ओके तेजें नांव आसा अली ओके हांवें ते तेन्ना फर्स्ट टायम खाल्लेलें आनी म्हाका तें खूब आवडलें आं आनी खातानाच कळटालें भितर कितें कितें आसा कळटालें आमकां सो आयज ट्राय करया म्हटलें हांव फर्स्ट टायम खाल्ला आनी आयज हांव फर्स्ट टायम ट्राय करतलें ट्रायल बी अशें करून पळोवंक ना हांवें जेन्ना न्ही हांव रेसिपी तुमकां शेअर करता न्ही थंय करून पळयता पयलीं पण आयज डायरेक्ट करता हांव कित्याक तें इजी आसा स्टार्टींग चिंतलेलें की तें खूब हार्ड आसतलें कित्याक नांवानूच कळटा न्ही अली म्हणजे हांव चिंतलेलें की खूब हार्ड आसतलें पण कांय ना इजी आसा ओके सो आयज करया म्हटलें ओके सो सगळें हांवें काडून दवरलें आसा रोखडें आतां तें चड टायम वचना ओके किचनान या तुमकां दाखयता हांव ओके चला सो हांगासर न्ही हांवें एक आयदन दवरलां तातूंत घालता 2.5 कप मिल्क सो हांगासर न्ही पळय हो मेजरमेंट आसा पळय 2 कप घेतला आनी हो हाफ कप आसा तो हाफ कप घेतला सो हांगासर घेतला हांवें 2.5 कप दूद सो आतां आमकां न्ही दुदाक न्ही बरेंशें बॉयल करून घेवंक जाय आनी अशें मदीं मदीं न्ही ताका स्टर करत रावंक जाय ओके आनी दुदाक न्ही आतां बरें आमी बॉयल हाडया सो दुदाक न्ही अजून बॉयल येवंक ना सो हांगासर न्ही हांवें एक हाफ कप दूद घेतला तातूंत घालता हाफ टेबल स्पून कस्टर्ड पावडर हांगासर न्ही हांवें वनिला कस्टर्ड पावडर घेतला बरें ताका मिक्स करून घेयात पळयात हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला हेका आतां आमी न्ही सायडीन दवरया न्ही हांवें स्लायस ब्रेड घेतला आनी सायडींतल्यान हांवें कट करून घेतला हांगासर न्ही हांवें 6 घेतला स्लायस ब्रेड सो आतां एक घेता हे कंटेनर आतां ब्रेड आहा पळय आमकां हें कट करून घेवंक जाय अशें कट करून आमकां हांगा अशें दवरूंक जाय सो अशें सायडार बी न्ही आमकां कट करून घालूंक जाय ओके ओके तो आतां तुमकां सांगलें हांवें 6 ब्रेड घातला म्हणून आतां आनी एक घातला हांवें कट करून अशें मागीर वयर घालपाचें ओके सो हांगासर न्ही दुदाक पळयात बरें बॉयल आयिल्लें आसा जेन्ना दुदाक बरें बॉयल येतलें पळय फ्लेम आमी आतां लो करात ओके हें पळय आतां घालया आमी कंडेन्स मिल्क सो हांगासर न्ही हांवें हाफ कप कंडेन्स मिल्क घेतला बरें एका मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम हांव हांगा लो दवरात आं सो बरें एका हांवें मिक्स करून घेतला आतां हितून घालता हाफ कप शुगर म्हणजे 4 टेबल स्पून 4 व्हडलो चमचो हांवें हांगा शुगर घेतला बरें एका मिक्स करून घ्या ते शुगर जे आहा पळय बरें मेल्ट जावंक जाय बरें ताका मिक्स करत रावात सो बरें एका हांवें मिक्स करून घेतला सो आतां न्ही आमकां हें 5 to 7 मिनिट 5 ते 7 मिनटांनी आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय आनी कंटिन्युअसली न्ही आमकां हें अशें फिरत रावंक जाय अशें सोडून दिनाकात कंटिन्युअसली एका मिक्स करात आनी 5 to 7 मिनिट्स एका आमी बरें कूक करून घेवया तो 5 to 7 मिनिट न्ही हें आनी मातशें थीक जातलें सो कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात सो हांगा पळयात 5 to 7 मिनिट्स जाल्ले आसा बरें एका कूक करून घेतला आनी एका हांवें कंटिन्युअस स्टर करत रावला कंटिन्युअसली एका स्टर करत रावंक जाय फ्लेम आपण मातशें मिडियम दवरात आतां हातून घालया आमी कस्टर्ड मिक्सचर दुदान आमी कस्टर्ड मिक्स केला पळय ते घालया सो कस्टर्ड मिक्सचर घालच्या पयलीं आमकां अशें बरें हें मिक्स करून घेवंक जाय नाजाल्यार न्ही कस्टर्ड आहा पळय सकयल सेट जाता सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी मागीर ते घालात
एकाने बरे मिक्स करून घ्या. फ्लेम आपण लो दवरात. बरे एका मिक्स करून घेयात आणि आताकानी 1-2-3 मिनिटांनी आमकां बरे कुक करून घेवंक जाय. जेन्ना आमी एका कुक करतले पळय अशें कंटिन्यूस ताका स्टर करूंक जाय. अशें दवरूंक जायना. कंटिन्यूस ताका स्टर करात आणि फक्त 1-2-3 मिनिटांनी आमी एका बरे कुक करून घेवया. सो हें पळयात एक आनी 2-3 मिनिटांनी हांवें बरें कुक करून घेतला. सो आतां तातूंत घालता 3 to 4 ड्रॉप्स वनिला एसेन्स. बरें ताका मिक्स करात. सो मिक्स करून जाल्लें आसा हांगासर बरें. आतां गॅस ऑफ करात. सो हें जाल्लें आसा. सो गॅस हांगा बंद करता. ओके तो आतां घालया आमी हें मिक्सचर. आतां हें गरम आसा. गरम आसतनाच न्ही हें ब्रेडाच्या वयर घालपाक जाय. सो अशें ताका न्ही अशें डीप करात. बरें हें ब्रेड आहा पळय बरें सोक जावंक जाय. अशें ताका न्ही डीप करून घेयात. बरें हेका हांवें प्रेस केला. ओके सो आतां तातूंत वर घालता बादाम आनी पिस्ता हांवें चॉप करून घातला. तेज्या वयर घालता. ओके सो आतां न्ही आमी हें सायडीन दवरुया. 15 मिनटां बरें सेट जातलें. ओके तर हांगासर न्ही पळय बावलान न्ही आमी फ्रेश क्रीम घेतला. हें फ्रेश क्रीम घातला. सगळें घातला हांवें ना. हें आसा 250 ml आसा. सगळें घातला हांवें क्रीम. सो आतां घालया आमी हितून 1/3 कप कंडेन्स मिल्क. ओके सो हांगासर घेतला हांवें केसर आणि उदकान न्ही हांवें केसर घातला. ओके आनी केसर न्ही अशें मेळटा मार्केटान 20 रुपया एका. ओके हें सगळें घातलां हांवें. उदकान ताका न्ही हांवें सोक करून दवरलेलें. सो हांगासर न्ही हांवें 2 व्हडलो चमचो उदक घेतला. आतां हें घालता हितून. आनी ही जी क्रीम आहा पळय हें बॉक्स न्ही हांवें फ्रिजीन दवरलेलें. थंड आमकां यूज करूंक जाय. ओके आतां हें न्ही आमकां बरें विस्क करून घेया. बरें ताका मिक्स करात. बरें ताका मिक्स करूंक जाय. एक क्रिमी टेक्स्चर येवंक जाय. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. 1-2 मिनटांनी कंटिन्युअसली ताका हांवें मिक्स केला. ओके सो आतां हें आमी घेवया ब्रेड. 15 मिनटां जाल्लीं आसा. आतां हें आहा पळय क्रिमाचें मिक्सचर आहा पळय हेज्या वयर घालया. सो हें आतां आसा पळय ऑलमोस्ट रेडी आसा. ओके हें आतां तुमी फ्रिजीन दवरून 1-2 आवर तुमी फ्रिजीन दवरात. मागीर सर्व करच्या टायमार न्ही ताका वयर स्प्रिंकल करात ड्राय नट्स बीन. ओके आनी खायात. ओके सो हांव न्ही हांगासर बेक करतलें. बेक करप हें ऑप्शनल आहा. हेका हांव बेक करतलें. इफ तुमकां बेक करपाक नाका जाल्यार हें रेडी आसा तें खावपाक. ओके फ्रिजीन दवरा 1-2 आवर फ्रिजीन दवरा मागीर तुमी खाया. सो हांव बेक करतलें 180 डिग्री एक 10 मिनटांनी हांव ताका बेक करतलें. ओके बेक करून मागीर तेज्या वर हांव ड्राय नट्स घालतलें पिस्ता आनी हें तुजे बादाम. अशें तें थंड जालें की हांव फ्रिजीन दवरतलें आनी खातलें. ओके हेका हांव न्ही 180 डिग्री एक 10 मिनटां हांव ताका बेक करतलें. थंयसर न्ही ओम अली बेक जाता. आनी आयज न्ही हांवें हें पीठ ऑर्डर केल्लें. गव्हाचें पीठ बेसन. खूब दीस जालें बेसन नासलेलें आनी म्हाका तोंडान बी लावंक जाय न्ही. सो आयज येयलें बेसन. आनी हांगासर हांवें ज्वारीचें पीठ ऑर्डर केलां. हेजे भाकरीची रेसिपी येतले. म्हाका कमेंट केल्लें की हेजी ज्वारीची भाकरी रेसिपी शेअर कर म्हणून येतलें. सो जस्ट तेजे येयलें आतां. गरम मसाला बी ऑर्डर करूं ना की गरम मसाला बी आसलेले. सो येतले हेजी रेसिपी तुमकां येतले. हांगासर पळयात हेका हांवें बरें 10 मिनटां बेक केला. आनी बेक केलें न्ही अशें हांगासर न्ही ब्रावन जाता ब्रेड आनी पळोवपाक न्ही बरें दिसता. सो एट प्रेझेंट हें खूब गरम आसा. मातशें थंड जावन न्ही. थंड जालें की परत तेज्या वर हांव ड्रायफ्रुट्स घालतलें आनी हेका मागीर हांव फ्रिजीन दवरतलें मातशें थंड जावपाक. 1-2 आवर नाल्यार 1 आवर हांव फ्रिजीन दवरतलें. हो आयलो वास घेवपाक. चल ओके सो हें पळयात बरें चील जाल्लें आसा.
ओके तो हें आसा उमाली अरेबिक स्वीट डिश अरेबिक स्वीट डिश हें तुबे खाल्लेले ओके सो आतां सर्व करया जस्ट आमचें आत्तां जेवण जालें ओके दाखयत तुमकां यो आनी सेम अशें आसलेलें आं तुम्ही माझे व्हिडिओ पळोवंक शकता जायदाचे बड्डेचे व्हिडिओ सेम अशें आसलेले अशेंच ते काढून खावप शिवराता खाऊ ना ते कितें खबर आहा शिवरात रसमलाई खातालो आं ओके पळया सो तुमकां खावून सांगता कशें जालें तें कित्याक शिवनाथान खावूंक नासलें तें सो शिवनाथान खावूंक नासलें तें हांव तुमकां खावून सांगता की हांवें खालें तें शिवनाथान हें खालां रसमलाई सो हांव तुमकां खावून सांगता ओके सो 5K जाल्लें आसा सो पयलीं तुमचें तोंड हांव गोड करता सगळीं जाणां आ करा तुका सांगूं ना हांव म्हाज्या फॅमिली सांगता यूट्यूब फॅमिली हेणें पयलीं तोंड आ केलें सगळीं जाणां तोंड आ करा आनी घ्या तुमकां आं कोणाक हें तुका खालें हेणें ओके सो यो हेका पयलीं की न्ही म्हाका दुबयची याद येता उमाली अरेबिक स्वीट डिश खावूंक सांगता सेम जशें हांवें खाल्लेलें पळय सेम अजून म्हाका टेस्ट याद आसा बेस्ट जाला मुद्दम तूं सांगता हांव खरेंच तुमी मुद्दम हे ट्राय करात खूब इजी आसा काय टायम तर लागना एकदम बरें जालें ट्राय करून पळया तुमी बरें आसा खावूंक पयशे ना शिवनाथान म्हाका रसमलाई खाल्लेले तेन्ना हय खावूंक सांग सगळ्यांक शिवनाथान बिजी आसलें न्ही रसमलाई खावपाक केन्ना रसमलाई खावंक ना भशेन रसमलाई खाता की न्यू ट्राय करूंक जाय न्ही रसमलाई खाता खा आपूण 2 दोणो घेवन बसला हे न्यू उमाली दुबय वचून तूं उमाली खावंक ना तूं दुबय वचून कितें फायदो रसमलाई खावपाक गेलो तो दुबय उमाली मागीर सांग तुमकां मुद्दाम तुमी हे ट्राय करात तेच न्ही क्रीम आसा भितर सामकें रिच सामकें कोण तुमच्या घरान सोयरे बी येता न्ही हें करून दिया उमाली रितिका हाणी जाय खंय पळय रितीक अशी खायना स्वीट बीन आयज ताका आवडलें आतां बेस्ट जाला बरें जाला कितें जावं दुबय वचून बरें शिकलें हांव उमली केलें उमली बरें UMM अली ALI उमलीच्या फाटल्यान खंय एक स्टोरी आहा खंय हेज्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा खंय त्या आवयन आपल्या चेड्या खातीर केल्लें कशें स्टोरी आहा ओके सारकें खबर ना म्हाका आयडिया ना पण नेटा सारकें येयना डिटेल येयना पण सर्च केलें हांवें ओके तो चला 5K सेलिब्रेशन जालें आमचें खावून गोडशें केलें आयज गोडशें आनी तुमचें तोंड हांवें गोड केलें ओके ट्राय करा तुमी उमली ओके तो हो व्लॉग हांगाच एंड करता फाल्यां वचूंक जाय म्हाका गाडी शिकपाक हें पडटा गाडी शिकोवंक म्हटल्यार आयज मातशें इजी आसलें काय हें करूं ना फाल्यां ब्रेक मागीर एक्सिलेट ते तसले विशय शिकयतले फाल्यां पळया ओके चला व्लॉग हांगाच एंड करता आवडलो लायक करा शेअर करा आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर बाय बाय म्हण बाय ऋत्विक खरं आवडले उमली ओय उमली खरं बाय म्हण सगळं बिझी आता खावपाक पुरो असू दो उलटी बी येतले न्ही म्हण बाय म्हण Bye. गुड नाईट Good night. I love you, friend. Please comment and subscribe to my channel.